राज्यात सध्या जिल्हा परिषद वेचणुकीचे वारे व्हावपाक लागला। प्रत्येक जण आपल्या पद्धतीन आणि आत्मविश्वासान वावुरताना आणि उलयतना दिसता। आपल्या मांद्रे मतदारसंघात पक्ष जो उमेदवार वेचतले तांकाच आमचो पुराय तेको आसतलो अशें आमदार दयानंद सोपटे म्हणटा। 4 जण रिंगणात आसात आणि तांच्यापैकी चौगां फाटल्यान आमचे सगळे कार्यकर्ते रावतले अशी खात्री तांणी उक्तायल्या। आरडीएक्सका ब्युरो रिपोर्ट। ॲक्च्युली म्हाका 2 मतदारसंघ लागतात। नंबर 1 हरमल, नंबर 2 मोर्जे। ॲक्च्युली तिसरोय लागता कॉल धारगळ, पण आदरणीय आमचे उपमुख्यमंत्री असल्या कारणान ताचेर उलयना। पण हरमल आणि मोर्जे ह्या संदर्भात बऱ्यापैकी डिस्कशन जालें। आमची कोर कमिटीचे मेंबर 13 उपस्थित आसले। पयरे आमी फायनल केले, आज फक्त तेंच्यांनी रिव्ह्यू केले। ओके, एकजुटीन जे जातले ते एकजुटीन जातले आणि जे कॅन्डिडेट ठरले त्या कॅन्डिडेट फाटले BJP म्हणून सगळे कार्यकर्ते फाटल्यान रावन चुकून लागले। कितले आयडेंटिफाय केलेले आसा, कितले आसा? असे 4 जाण आहात। 4 जाण आसा। सो तितूंतलो फायनली एक जातलो ना, 4 2 जातलो। 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकां एकात तो एकच आहा। हरमल म्हणटात पळय ते एकच आहा, अनंत मधुकर गडेकर। मोर्जे आहात पळय ते 3 आसात। ओके, पण अशें आहा की 3 पैकी कोणूय जरी कॅन्डिडेट आसलो जाल्यार उरलेले 2 जाणय ताचे फाटल्यान काम करतले दिसना। दुसरे हितूंतले तुमकां म्हाका दिसता थोडे वोटर्स लागता। हय, कोरगांव पंचायत तिंगा कशें आसतलें? कोरगांव पंचायत लागता। तिंगा कशें आसतलें तुमच्या अंडरस्टँडिंग? फायनली कितें आहा, पार्टीचे ह्या पॉलिसी सिंबल आसतले। BJP म्हणून जे कार्यकर्ते आसतले, वोटर जे आसतले ते BJP परस आनी खंय वचना।